नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। हांव ऐश्वर्या केरकार लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळयाच्यो मुखेल खबरो। बेतमड्डी कुडचड्यार कनालात बुडून दोग भुरग्यांक मरण, भुरगे कनाला मेरेन पावले कशे कळपाक ना मार्ग। पुलिसांनी केल्लो पंचनामो, फुडलो तपास आसा सुरू। गोमंतक चित्रकला सर्तीक उपाट प्रतिसाद। विद्यार्थ्यांनी मोठ्या उत्साहात घेतिल्लो सर्तीत वांटो। विद्यार्थ्यांमदल्या कला गुणांक वाव दिवपाच्या हेतान 1985 सावन सर्तीचें आयोजन। अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी संसदेत सादर केलो अर्थसंकल्प। मध्यवर्गीय लोकांक थाकाय 12 लाखां मेरेन उत्पन्न करमुक्त रोजगार, सूक्ष्म मध्यम आणि ल्हान उद्देग धरून 10 क्षेत्रांची दिला भर। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतासय हेर जाणांनी अर्थसंकल्पाक दिलो येवकार। सर्वसामान्यां खातीर अर्थसंकल्प फायद्याचो, जाणकारांनी उक्तायलो मत। दिवचल आनी मयच्या आमदारां वांगडा जाल्ल्या बसकेत खण वाहतुकीच्या प्रस्नाचेर तात्पुरतो तोडगो। सोमारच्यान खनिज वाहतूक परतून करतले सुरू। आनी पणजे मार्केटाची सामकीच जाल्या अवतिकाय। नजर वचत थंय पान, तंबाखू खान मारल्यात पिचकाऱ्यो। पार्किंग लॉटांत पडल्यात मुताच्यो घाणी। आता खबरो विस्तारात। बेतमड्डी कुडचड्यार 15 आणि 18 म्हयन्याच्या भुरग्याक कनालात पडून मरण आयले। हे भुरगे कनालात मेरेन कशे आयले ते कळपाक मार्ग ना। भुरगे बुडिल्ल्याचे शेजाऱ्यांनी पळयले आनी उपरांत तांच्या आवय बापाक आनी उपरांत पुलिशेक कळयले। प्रकाराचो फुडलो तपास सुरू आसा। शेनवारा बेतमड्डी कुडचड्यार काळीज पिळवटान उडोवपी घडणूक घडली। 15 आणि 18 म्हयन्यांच्या दोगा भुरग्यांक कनालात बुडून मरण आयले। दोनूय फॅमिली हांगासर भाड्याचे कुडीक रावताली। भुरगीं कनालात बुडिल्ल्याचे शेजाऱ्यांनी पळयले आणि तांच्या आवय बापायक तशेंच पुलिशेकूय कळयले। पुलिशेन पंचनामो केला आणि दोनूय कुडी पोस्टमॉर्टमा खातीर हॉस्पिटलांत धाडून दिल्या। मात दोगूय भुरगे कनाला मेरेन कशे पावले हे कळपाक मार्ग ना। फुडलो तपास सुरू आसा। आमकांय बी ते सारकें खबर ना, पूण कितें जालां ते भुरग्यांचो एक दुखाची गजाल सामकी एक असली जायना पूण एक घडलें। कशें घडलें, कित्या लागून घडलें आमकांय खबर ना। ते थिंगा दावडशेतां टांकी शिवनगर थंय ते रावताले शेकागे बिल्डिंगे। आनीक ते कॅनल आनी तेंचें घर 70-60 मिटराचेर तेंचें आसा। मे बी ती गोडे थिंग त्या कॅनला आवय बापूय बी तेंगे कपडे धुवपाक जावं आयदन धुवपाक येतालीं, ते कांय खबर ना। आमकां डिटेल कांय खबर ना, आमच्यान म्हणो जायना ते कशें म्हण तें। पूण थिंगसान ते भुरगे आमगे बेतमोडेर कोपेल आहा, ते कोपेला ते मेन कॅनला बारके कॅनला कडेन आमच्या ते भावान पळयलें तेका दिसलें ते बावले म्हणून, कित्याक थंय स्वेटर सुद्दां घालो आहलो एक भुरग्याक, दोगोय चेड भुरगे। म्हणटा ते तरी पूण तो आपल्या स्कुटर थिंग सायडी पार्क केले आनी चोवपा ते दोगोय भुरगे। तेका सामकें कितशें जालें, दोगांनी हे जाल्ले ऑलवेज हें जालें। ते 1 किलोमिटर पावले ते म्हळ्यार घुस्पोटोन हे जालें ते उदकांत थिंगा जालें आसता मे बी, कांय खबर ना न्हू कशें कितें म्हणटा। आमी कांय हिंग ते आहा ते आमी पळयले लाय, पूण आमी तांकां थिंग कशें कितें कळ्ळें कितल्या सुमार आतां आतां खबर मागीर एका पयलीं 12:30 सुमार हिंग हें जालां कळ्ळां। हांगा कोण पळयलें ते पयले आमचे तो भाव तो इनास म्हणटा ताणें पळयलें। म्हणजे तेणें तें इमिजिएटली मागीर कोण म्हटलें आनी मागीर तेणें म्हाका फोन केलो। हांवें मागीर तांकां सांगलें ते भुरग्यां मातशें थिंग हाडाय, म्हाकाय खबर ना न्हू ते केदी भुरगे म्हणटा। चोवपाक गेले जाल्यार ते भुरगे 2 वर्सांचे आसूं शकता। दोगांयनी दोगांय 2 वर्सांचे, तेच्या वयर नाही ते कडेन सकलूच जावं शकता। आमी आसा बेतमड्डी आनी हांगा एक दुखद घटना जाली। म्हणल्यार दोग जाण जी 2 वर्साचे आनी कमी दोगांयनी चेडे भुरगे ते खंय तरी जे शिवनगर टाकी थंय लागींच तसो कॅनल, थंयच्यान असो कॅनल येता बेतमड्डे। तांकां आवय बापायक कळनासतना खंय तरी ते कॅनलार पावले आनी कॅनलार पावपाक दोगांयनी भुरगे ते कॅनला पडून तेंचे बुडून तेंची मृत्यू जाल्ली आसा। आनी हे खंय तरी जे शिवनगर दावडशेट म्हणटा एक, आतां आमी आसा बेतमड्डे, थंयच्यान 1 किलोमिटर ते भुरगे व्हांवत जे हांव जाग्यार आसा थंय येयले। खंय तरी ते हांगचे स्थानीक लोकांनी पळयले, हाडयले आनी तांकां वयर काडले। खरेंच म्हळ्यार ही दुखद घटना। आनी जे घटना घडल्या तेजेर खंय तरी आवय बापायचेर खंय तरी हेचेर दुर्लक्ष जाल्ल्यान ते भुरगे जे 2 वर्सां तांकां बावड्याक खबर ना उदक कितें, खंय तरी तेंचे आयज हे उदकांत बुडून मृत्यू जाल्ले आसा। आतां त्या स्पॉटार येवन कुडचडे पुलिसान पंचनामा केल्लो,
केल्लो आसा आनी मुखार तेणी बॉडी सद्या जी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ती प्रिजर्व केल्ली हेजेर सद्याक कुडचडे पुलीस तपास चालू आसा. हांव गोमंतक टीव्ही खातीर बेतमड्डी कुडचडेच्यान कृष्णानंद पेडणेकर. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी संसदेत अर्थसंकल्प सादर केलो. अर्थसंकल्पात कांय म्हत्वाच्यो घोशणा केल्यात. सीतारामन हांणी मध्यमवर्गीय लोकांक मोठी थाकाय दिल्या. नव्या कर प्रणाली प्रमाण 12 लाखां मेरेनच्या उत्पादनाचेर नोकरदार लोकांक कसलोच कर भरपाची गरज ना. तशेंच ह्या वर्साच्या अर्थसंकल्पात 10 क्षेत्रांचेर भर दिला. हातूंत रोजगार, सूक्ष्म, मध्यम आनी ल्हान उद्देग, शेतां उत्पादन, गांवगिऱ्या वाठारांची उदरगत आनी संशोधन ह्या क्षेत्राचेर भर दिला. तशेंच कर्करोग दुयेंतींक थाकाय दिवपाची घोशणा केल्या. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीय लोकांक मोठी थाकाय दिल्या. नव्या कर प्रणाली प्रमाण नोकरदार लोकांक 12 लाखां मेरेनच्या उत्पन्नाचेर कसलोच कर भरपाची गरज ना. ही कर सवलत फकत नोकरदार लोकांक खातीर आसा. तशेंच आतां कर भरप्यांक फाटल्या 4 वर्सांचे IT रिटर्न्स एकठांय भरपाक मेळटले. ह्यान आदी ही मर्यादा 2 वर्सां आशिल्ली. ज्येष्ठ नागरिकांक खातीर TDS मर्यादा 50,000 वेल्यान 1 लाख केल्या. Average income of 1 lakh per month other than the special rate income such as capital gains under the new regime. This limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. Slabs and rates are being changed across the board to benefit all taxpayers. The new structure will substantially reduce the taxes of the middle class and leave more money in their hands, boosting household consumption, savings and investment. In the new tax regime, I propose to revise tax rate structures as follows. 0 to 4 lakh rupees nil, 4.8 lakh rupees to 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. To taxpayers up to 12 lakh of normal income other than special rate income such as capital gains. I read that again. To taxpayers up to 12 lakh of income other than special rate income such as capital gains, tax rebate is being provided in addition to the benefit due to slab rate reduction in such a manner that there is no tax payable by them. The total tax benefit of slab rate changes and rebate at different income levels can be illustrated with a few examples. A taxpayer in the new regime with an income of 12 lakh rupees will get a benefit of 80,000 rupees in tax, which is 100% of tax payable as per the existing rates. कांकराच्या दुयेंतींक जाय पडपी 36 वखदावेल्या करांत सूट दिल्या. 36 वखदावेलो कर पुरायपणान रद्द केला. ह्या निर्णयाक लागून ही वखदां सवाय जातली. तशेंच सगळ्या जिल्लो हॉस्पिटलांत कॅन्सर डे केअर सेंटर सुरू करपाची घोशणाय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी केल्या. फुडल्या 3 वर्सांत ही सेंटरां उक्ती करतले अशेंय तिणें म्हटलां. Daycare cancer centers in all district hospitals. Our government will facilitate setting up of daycare cancer centers in all district hospitals in the next 3 years. 200 centers will be established in 25-26 itself. Strengthening urban livelihoods. Our government has been giving priority to assisting urban poor and vulnerable groups. A scheme for socio-economic upliftment of urban workers will be implemented to help them improve their incomes, have sustainable livelihoods, and a better quality of life. Daycare cancer centers in all district hospitals. Our government will facilitate setting up of daycare cancer centers in all district hospitals in the next 3 years. 200 centers will be established in 25-26 itself.
Strengthening urban livelihoods. Our government has been giving priority to assisting urban poor and vulnerable groups. A scheme for socio-economic upliftment of urban workers will be implemented to help them improve their incomes, have sustainable livelihoods, and a better quality of life. Daycare cancer centers in all district hospitals. Our government will facilitate setting up of daycare cancer centers in all district hospitals in the next 3 years. 200 centers will be established in 25-26 itself. Strengthening urban livelihoods. Our government has been giving priority to assisting urban poor and vulnerable groups. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हाणें 2025-26 वर्साचो अर्थसंकल्प मांडलो. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंता सयत मांगिरीश पै रायकर, GCCIची उपाध्यक्ष प्रतिमा धोंड आनी हेरांनी ह्या अर्थसंकल्पाक येवकार दिलो. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी 2025-26चो अर्थसंकल्प मांडलो. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान ह्या अर्थसंकल्पाक येवकार दिलो. अर्थमंत्र्यान सादर केल्ल्या अर्थसंकल्पात 12 लाखां मेरेन उत्पन्न आशिल्ल्या व्यक्तींक आयकरांतल्यान सूट मेळपाची घोशणा केली. मध्यम वर्गाक सशक्त करपाचे दिकेन व्हड पावल जावन आसा. राष्ट्र निर्मितीत हो निर्णय म्हत्वाचो थारतलो. हाका लागून चड बचत आनी गुंतवणूक करपाक प्रोत्साहन मेळटलें, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्र्यान ट्विटा वरवीं दिली. GCCIचो आदलो अध्यक्ष मंगिरीश पै रायकरान लेगीत अर्थसंकल्पाक येवकार दिलो. 12 लाखां मेरेन कमोवपी व्यक्तींक आयकरांतल्यान सूट दिवपाच्या निर्णयाक लागून सामान्य लोकांक फायदो जातलो. आयकरांतल्या तरतुदी खातीर सर्वसामान्यांक दिलासो मेळटलो, अशें उद्योगपती मंगिरीश पै रायकर उलयलो. अशा पद्दती प्रमाणे आमचे फायनान्स मिनिस्टर बाय निर्मला सीतारामन हांणी अंदू वर्साचे बजेट प्रपोजल लोकसभेन जेन्ना मांडलें ताजे वरवीं आमकां कितें दिसून येता की खंय पयशे वतले आनी कसो पयसो येतलो हें तातूंतल्यान आमकां दिसून आयलें. पयसो वचपाचो पळय जो आसा तो मुख्य प्रमाणे एग्रीकल्चर, हेल्थ, एज्युकेशन आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डींग हाका लागून तांणी जायतो मांडावळ केल्ली आसा. मेन म्हणजे गोंयांक बेनिफीट जावपा सारकें म्हणजे तांणी म्हळां की एग्रीकल्चर जंय पळय यील्ड आनी प्रोडक्टिविटी कमी आसा त्या डिस्ट्रिक्टांक दे वील गिव स्पेशल प्रायोरिटी, स्पेशल फंडींग आनी GSM पळय सीड्स पळय आसता न्ही ताका लागून प्रोडक्शन चड जाता अश्यो गोश्टी ते त्या डिस्ट्रिक्टाक करतले. आमच्या सरकारान जर ते प्रपोजल बरे भशेन थंय सेंटराक धाडले जाल्यार आमचे डिस्ट्रिक्ट दोनूय डिस्ट्रिक्ट कित्याक आमी सगळे पळयता की हांगा सद्या प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चराची कमी जाल्ली आसा आनी ती वाडोवपा खातीर म्हाका दिसता हो एक बरो चान्स आसा गोवा स्टेटीक. मजगतीं दक्षिण गोंयच्या खासदारान सर्वसामान्यां खातीर हो अर्थसंकल्प न्हय अशें मत उक्तायलें. We've just heard the Honorable Finance Minister's speech laying off the budget. There is not much confidence that the government has given to the citizens of India. We all know that the economy of the country is not doing well. It is spiraling out of control. Foreign investors are they pulling out the money. Now, I heard the speech very intently, hoping that there will be something offered to the middle class. Middle class offers the backbone. They're the backbone of the economy. So there's not much that is being given for the middle class. If you see in the education sector, there is not much for the education sector. In my own state of Goa, I have seen there are so many hundreds and thousands of teachers. They are wanting that their job should be regularized. They should be given permanent job. It is not being done. Para teachers in Goa, just before coming, they met me. They have been working for 15, 16, 17 years. They are not being regularized. So, education sector does not get much. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.
पणजे मार्केटाची सामकीच अवतिकाय झाल्या. मार्केटाच्या वण्टीचेर फामाद कार्टुनिस्ट पद्मश्री मारियो मिरांडाची चित्रां काडल्यात. मारियो मिरांडाची ही चित्रां मार्केट संकुलाची सोबीतकाय आनिकूय वाडयतात. पूण ह्या चित्राच्या सकयल नजर वचत थंय पान तंबाखू खावन पिचकाऱ्यो मारिल्ल्यो दिश्टी पडटात. ते भायर मार्केटाच्या पार्किंग लॉटात मुताच्यो घाणी पडल्यात. पळयात मार्केटाच्या अवतिकायेचेर आदारिल्लो खासा रिपोर्ट. स्मार्ट सिटीन पणजे स्मार्ट करपा खातीर जायती कामां हातीन घेतल्यात. पूण पणजेच्या मार्केटा कडेन मात पुराय आड नदर केल्या. पणजेच्या मार्केटात फकत पणजेची लोकूच न्ही जाल्यार देशी विदेशी पर्यटकूय खरेदी करपाक येतात. मार्केटात नदर मारीत जाल्यार वचत थंय पानां आनी तंबाखू खावन पिचकाऱ्यो मारिल्ल्यो दिश्टी पडटात. मार्केटाच्या पार्किंग लॉटात गेल्यार मुताच्यो घाणी मारतात. जाग्या जाग्यार सोऱ्याच्यो बाटल्योय दिश्टी पडटात. मार्केटाचे हे चित्र पळोवपाक सामकें वायट दिसता. फामाद कार्टुनिस्ट पद्मभूषण मारियो मारिंडाची चित्रां मार्केटाची सोबीतकाय आनिकूच वाडयता. पूण चित्रां सकयल नदर वचत जाल्यार जाग्या जाग्यार पानां आनी तंबाखू खावन पिचकाऱ्यो मारिल्ल्यो दिश्टी पडटात. महापालिकेच्या कामगारांनी ह्यो पिचकाऱ्यो लिपोवपाक ह्या कार्टुनांचेर धवो पेंट मारला खरो, पूण ताचेर लेगीत परतून पानां आनी तंबाखू खावन पिचकाऱ्यो मारिल्ल्यो दिश्टी पडटात. पिचकाऱ्यांनी मार्केट रंगोवपाचो प्रकार पळयलो जाल्यार हरशी भौशीक सुवातेर सोरो पिवपी आनी सिगार ओडप्यांचेर कारवाय करीत सुटपी पुलिशेक पिचकाऱ्यो मारप्यांचेर कारवाय करीनशी दिसना काय कितें असो प्रश्न पडटा. आमी आसात पणजे मार्केटान. जाल्यार तुमी हांगा जाणा आसतले पणजे मार्केटान हे जे मार्केट आसा ते स्मार्ट सिटीचे मार्केट आनी मेन म्हटल्यार हांगा पणजेचेच न्हू जाल्यार पणजे भायले जे सरावंडींग गांव आसा थंयच्यान लोक हांगा ह्या मार्केटान आपले कितें सामान कितें व्हरपाक येतात. जाल्यार तुमी हांगा पळोवंक शकतात ह्या मार्केटाची जी दुर्दशा म्हणूं शकता आमी, ही दुर्दशा कशी जाल्ली आसा. आनीक हांगा मेन म्हटल्यार CCPचे सुद्दां अशें लक्ष ना अशें आमकां दिश्टी पडटा. जाल्यार तुमी म्हाज्या फाटल्यान हांगा पळोवंक शकतात मारियो मिरांडाचे हांगा काय बरे पेंटिंग्स काडलेली आसात. आनीक ही जी पेंटिंग आसा ती पेंटिंगाचेर कोण येतात थुकून वयतात. हे कोण हे जे हांगा जे बुरशेपण करतात जाल्यार हे बुरशेपण करपी कोण. जेन्ना आमी हांगासले जे कोण थोडे शॉप ओनर्स आसात तेंचे कडेन उलोवपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार ते म्हणटात कोण रातचे येतात आनी थुकून वयतात. आनीक त्याच बरोबर तेंचे अशें म्हणणें आसा की ग्रावंड फ्लोर जो आसा म्हणजे जो बेजमेंट आसा त्या बेजमेंटाची जी पार्किंग म्हणून केल्ली ते पार्किंगेक आतां मेन म्हटल्यार मार्केटान येवपाक लोकांक खूब पार्किंगाक त्रास जातात. पूण जो बेजमेंट केल्लो आसा जे बेजमेंटान पार्किंग वचोंक जायली पूण थंय आतां लोक आपली गाडी दवरना. कित्याक काय म्हटल्यार थंय कोण तरी येता आनीक थंय टॉयलेट करून वयता आनीक ताका लागून थंय खूब अशी घाणी पडलेली आसात. त्यो आमकां थंय हे वास सारको विचित्र वास आमी थंय अनुभव केल्लो आसा. आनी त्याच बरोबर थंयच आमकां बियरीच्यो बाटल्यो म्हणात किंवा सोऱ्याच्यो बाटल्यो म्हणात त्यो आमकां थंय राशीर मारलेल्यो दिश्टी पडटा. जाल्यार हे जे मार्केट आसा हे मार्केटान हांगा जेन्ना लोक येतात आनी खुबशे अशे खावपाची भाजी फळां फुलां हांगासल्यान व्हरतात जाल्यार तांकां हांगासल्यान हो जो अनुभव आसा खूब असो वायट येता. जाल्यार मेन म्हटल्यार हांगा CCP कडक एक्शन कित्याक घेयना हो असो प्रश्न येता. कित्याक हांगा मेन म्हटल्यार जी CCTV हांगा बसोंक जाय आशिल्ली आनी त्याच बरोबर हांगा ही जी कोण बुरशेपण करता तेजेर कठोर कारवाई जावपाक जाय आशिल्ली पूण ती जातना आमकां दिसना. आनीक ताकाच लागून ही खंय तरी मार्केटाची दुर्दशा आमकां पळोवपाक मेळटा. ह्या सगळ्या प्रकाराचेर मार्केटांतल्या वेपाऱ्यांक विचारल्यार ते सांगतात कोणाक म्हूण धरपाचे, थुकू नाकात म्हणून सांगून पासून लोक थुकतात. तांकां जाप विचारपाक गेल्यार ते म्हणटात तुमच्या दुकाना कुशीक थुकला, आतां हाचेर कितें म्हणून उलोवपाचे. तांकां मारपूय योग्य जायना. जायते ट्राय करता की कोण थुकता ते पळोवपाक. आतां ते कॅमेरा पासून बसयला त्या हॉटेल पूण ते आमी लोकांक सांगतात ते कॅमेरा थुकनाका. लोक आयकना. आमकां झगडोंक येता आमचे फुड्यान तुजें शॉप खंय. पब्लीक रे शॉपकार म्हणटा शॉपकार कशीच ना पण पब्लीक येता ते वयता सगळे पब्लीकूच आसता. ते म्हणटा तुज्या शॉपार थुकला हांवें ते सायडीक उडयला व्हरो अशें म्हणटा. आतां कितले जाणांचे फुडें झगडपाचें सांग पळय. तें चप्पल घेता पयलीं हांगा थुकताले ताका थुकून ताका सांगून हांवें मागीर कमी केलें. कस्टमर घेयना. समज ताका चड करून हांवें उलयलें जाल्यार घेयना. दरचे चप्पल म्हणटा. एकामेकाक गिरायक जावन ओगी रावचें पडटा. आतां ताका मारूंक शकना हाका कित्याक थुकता म्हणून. म्युन्सिपालिटी जायते ट्राय करता
पूण ते आसता टायमार तो पेंट मारूंक वयता परत दुसरे पयला ते कोण तांबडो करूंक वयता. आतां आमच्या थंय शॉपार थंय हांवें व्हायट पेंट रेडीच आसता आमच्या फुड्यान. शॉप बंद केलें एक मातसो सांजच्या टायमार बेगीन बंद कर कोणाक तांबडो करूंक वयता त्या फाटल्यान. आतां कोण करता कॅमेरा पासून ना पूण शॉपकार ना ते शॉपकार करना. आतां शॉपकार गेला ताका वचून विचारता तूं हांगा कित्याक थुकला म्हणून. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान रिपोर्टर गौरेश गांवकार. 12 टायरांचे हायटेक ट्रकावेल्यान दिवचलचे वेदांता मायनीचेर निर्माण जाल्ले कफुसांव निमाणे मिटले. फाटलो सप्तकभर बंद आशिल्ली मिनाची येरादारी आतां येता त्या सोमारच्यान सुरू जातली. दिवचल सयत मयीचे आमदार आनी ट्रक धनी संघटणे वांगडा शेनवारा सांजे जाल्ले बसकेत कंत्राटी हायटेक ट्रक बंद दवरपाक कंपनी वेवस्थापन तयार जाला. थळाव्या ट्रकांचे काम पळोवन 10 दिसां उपरांत ह्या प्रस्नाचेर अंतीम निर्णय जातलो. दिवचले वेदांताचे मायनीचेर खण म्हालाचे येरादारी खातीर कंपनीन कंत्राटी पद्दतीन 12 टायरांचे हायटेक ट्रक कामाक लायिल्ले. देखून थळाव्या मदीं खवदळ पडिल्लो. भायल्या ट्रकांक विरोध करीत थळाव्या ट्रकवाल्यांनी फाटल्या सोमारच्यान खण म्हालाची येरादारी बंद उडयल्ली. सोमारच्यान मायनी वयली ट्रकांची धडधड बंद आशिल्ली. इतले मजगतीं ह्या प्रस्नाचेर फाटल्या मंगळारा थळाव्या ट्रक धनयांची दिवचल आनी मयेच्या आमदारां वांगडा बसका जाल्ली. मात हे बसकेंतल्यान कसलोच तोडगो भायर सरूंक नाशिल्लो. ह्या प्रस्नाचेर शेनवारा सांजे परतून एक फावट बसका जाली. हे बसकेंत कंत्राटी हायटेक ट्रक बंद दवरपाक कंपनी वेवस्थापन तयार जाला. आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये आनी प्रेमेंद्र शेट हांच्या फुडारपणा खाला जाल्ले हे बसकेक वेदांताचे वरिश्ठ अधिकारी तशेंच ट्रक धनी संघटनेचे पदाधिकारी हाजर आशिल्ले. ते गाडये सगळे काडटले तुम्ही गाडये सुरू करताले आफ्टर मिनिट्स ऑफ मिटींग. म्हणजे तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट आसा हांव कंपनीकय क्लियर कट सांगला जे धंदे आमच्या लोकल्सा कडेन जातात तो धंदो भायर खंयच कोणाक दिवपाचो ना. दुसरे असे कितकेशेच आमचे ट्रक ओनर आसत. आता 184 अजून थोड्यांचे ट्रक लावपाक येतात. म्हज्या कडेन येतात, आमदारा कडेन वतात, सतीशा कडेन वतात. तांकां घेवपाचे आणि हांचे सगळ्यांचो जरी भरून धंदो उरलो जाल्यार मागीर फुडें कितें जाल्यार तांची कंपनी सदांच कितें आसतात ते भायले आमी कित्याक लायले म्हणटात ते व्हडले गाडये म्हणून. सो नेक्स्ट जेन्ना घेतना तुमी ते घेवपाचे व्हडले गाडये घेवपाचे तुमचें असोसिएशन आसा. पण एक हांव फर्म आसा जो हांगा ह्या कंपनीन आमच्या बिचोले धंदो जाता जे आमचे लोकल्स आसा ते मुळगांव आसूं, बिचोलचे आसूं, मायाचे आसूं तांकां धंदो पयलो गावपाचो. भायल्याक ही एंट्री ना. योग्य तो तोडगो हाडून ट्रान्सपोर्ट समोरच्यान चालू करपाचो आसा हे आयज आमी ठरयल्लें आसा. आतां हे सांगता आसतना तुमकां की डिटेल जे म्हायती आसा फिटिंगेन जाल्या ती सांगता. जो डायरेक्ट ट्रान्सपोर्ट आसा आमचे 184 ज्यो गाडयो चालू आसा त्याच गाडयांक जे रिजेक्शन आसतलें आतां तेंच्या तर्फे तेंच्यांनी 3 पॉयंट दवरलेले रिजेक्शन घालपाचे. एक 5 बॉटम, दुसरे पिटान आणि थर्ड पॉयंट आहा तो 1 टॉप. ह्या तिनूय पॉयंटा वरसून जे काम चालू आसलें तितूनसून 5 बॉटमाचें काम सोंपलेलें आसा. थंयसर आनी रिजेक्शनाक स्कोप ना. जे पिटान घालपाक जाय ते त्या कंपनीचे स्वताच्यो गाडयो आहा न्हू ते घालतले. आनी हायर ट्रक जे आसा ते 3-4 बॉटमासून हे रिजेक्शन व्हरोन 1 टॉपाचेर घालपाक जाय. हे काम आमच्या गाडयांक दिल्लें आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मडगावच्या न्यू मार्केटात सुरक्षेच्या दिश्टीन कसलीच उपाययोजन केली ना. फाटल्या 30 वर्सां सावन हे मार्केट दाम भरोशेचेर आसा. उजो वा हेर आपत्कालीन परिस्थितीत सुरक्षेच्या दिश्टीन कसलीच उपाययोजन ना. देखून सुरक्षेच्या दिश्टीन सरकारान उपाययोजन करची म्हूण मार्केटांतल्या दुकानधन्यांनी मागणी केल्या. हे मडगावचे नवे मार्केट. ह्या मार्केटात सुमार 550 दुकानां आसात. दर दिसा कितलेशेच लोक ह्या मार्केटात खरेदी करपाक येतात. मात सुरक्षेच्या नदरेन पळयले जाल्यार ह्या मार्केटात सुरक्षेचे दृश्टीन कसलीच उपाय येवजण करूंक ना. 26 डिसेंबर 2023 वर्सा मार्केटा भायर उजो लागिल्लो पूण देवादयेन तो उजो पालयल्यान भितर येवंक ना. ते उपरांत संबंदीत प्रशासनाक जाग येवन तांणी मार्केटाची पळोवणी केल्ली. फायर हायड्रंटाक उदकाची पुरवण करपा खातीर मार्केटाच्या कुशीक उदकाची टाकी बांदपाचो निर्णय जाल्लो. मात आतां वर्स जाले तरी कांयच जाल्लें ना. देखून व्हडली घडणूक जावन अनर्थ जावचे पयलीं प्रशासनान जागे जावन सुरक्षे विशीं उपाय येवजण काडची अशी मागणी दुकानदारांनी केल्या. आमी कितले वर्स जाले म्हाका 34 इयर्स जाले हांव प्रेसिडेंट आशिल्लो. आतां हांवें म्हाका विकलो हांव
नाका म्हणून हांवें मुद्दम सोडून दिलें. सोडून दिवचो हेजो अर्थ हांव अजुनूय मडगांवक आनी हांव अजून आमचे दुसरी टीम येवपाची आतां. हांव इतले गोवोरमेंटा कडेन ना खंयचेय आमचे मडगांवचे MLA जावं म्युन्सिपालिटी प्रेसिडेंट चीफ ऑफिसर हेंचे कडेन सगळ्यांक मागता, कलेक्टर मामलेदार इतले सर्वे करूं वतात आनी उजो लागले तेन्ना 25-50 लोक येता सर्वे करता. PWD हांवें म्हाजी पर्सनल हांवें वचोन PWD कितले फाटी सांगलें बाबा टाकी आमकां खंय बांदून दिया म्हणून. उदका टाकी दिता म्हणना एक गांधी मार्केटान दिता म्हण हालें. मागीर पिकअप स्टँडार दिली. मागीर मार्केट नुस्त्या मार्केट आहे थंय दिता म्हण हालें. सगळे सर्वे करता सगळे येता आनी तो लुगार मागीर लास्ट नाच जाता. सद्याक तेंच्यांनी मरे आमगेले 2 फावटी कितें मिटींग दवरपाची केल्ली कलेक्टरान. त्यो मागीर इलेक्शनाक लागून मोदी येयलो, मागीर मोदी प्रायम मिनिस्टर येयलो पळय ताका लागून ते मागीर 2 फावटी कितें पोस्टपोन जालें. हांवें आयकलें दिसा पयर कितें तरी आनी एक कितें मिटींग जालें म्हणून आयकलां हें कलेक्टरान. पूण ती जालें त्या कोतान हांवें म्हाका अशें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें त्या कोतान थंय ते हायड्रंट बसोवपाचें कितें तरी करता. मेन कितें आसा इशू हायड्रंट ऑलरेडी आमगेले आसा बसयल्ले टुकड्या पेड्या कडेन सायडीन बँक ऑफ बरोडाचे. ते हायड्रंट बसून कांय फायदो ना. हायड्रंटाक कनेक्शन दिवपी मेन टाकयेंतल्यान उदक थंय पावपाक जाय न्ही. आतां टाकी तेंच्यांनी लास्ट टायम जेन्ना 26 डिसेंबराक तेन्ना तो उजो लागलो पळय 23 तेन्ना उजो लागलेलो तेन्ना आमी सगळे रावंड मारून सगळे पळयलो आनी तो पिकअप स्टँडाचेर आमी एक जागो एक हे पळयलो थंय आनी थंयच्यान ती टाकी बांदून ते करपाचे गेले. पूण ते टील टुडे आजून सद्या तरी कांय जावना. कित्याक हांव मागता म्हळ्यार हांव सगळ्या ऑथॉरिटी कडेन मागता कित्याक जाता तितलें बेगीन करचें नाजाल्यार कितें जाता एवरी टायम उजो लागतकीरच मागीर आवाज जाता आनी मागीर खंयच्यान कांय जायना. पूण दाम बाबाची कृपेन तो आमच्या दिसाचोच लागलो म्हणून आमी एक टायमार सालवारान रोखडेच फायर ब्रिगेड येवन रोखडे काम केलें कित्याक तांकांय आमी पयलीं हें करता. मार्केट वाठारात पार्किंगेची मोठी समस्या उपरासल्या. फुटपाथांचेर जाल्यार अतिक्रमण करून दुकानां थाटल्यात. हाचो त्रास मार्केटात येवपी लोकांक तशेंच मार्केटांतल्या दुकानदारांकूय जाता. हे विशीं पालिकेक पुलिशेक कागाळी करून थकले, मात अजून मेरेन तांचेर कसलीच कारवाय करूंक ना. फुटपाथ तशी आमी कितले मोर्चा वेले कितले हें केले थंय 4 आण्याचें काम जायना. आमी म्हणना कोणाची दोश दिना. कोणें जाल्यार हें क्लियर करूंक जाय कित्याक हांव आमदाराक दोश दिना कोणाक दिना. हांगा कोण आसा सद्याक एट प्रेजेंट जावं कलेक्टर मामलेदार ना आमदार मिनिस्टर खंय तेंच्यांनी एक घेवन जाय. जेन्ना उजो लागता तेन्ना सपोज गर्दी जाली झाप करून लोक धांवले आनी तितून लोक मेले तेन्ना म्हाका दिसता हें करताले लोक जागी जातले. आमी तेवूय पयर हांवें प्रेसिडेंटा पसून कोणाक कितले जाणां म्हणलें पार्किंगा इतले आमकां त्रास जाता. आतां अख्खी बिल्डींग बांदल्या तेजी पार्किंग हेंच्या खावन सगळे दुकान घालून दवरल्या. नेवीच बिल्डींग जाल्या पळय ते रॉयल फुडा कडेन तिवूय बिल्डींग तशीच जाल्या. रॉयल फुडा पार्किंग ना कोणा पार्किंग सगळें पार्किंग हें पुनम हॉटेल पार्किंग सगळें विकून तेंच्यांनी शॉपां घातल्या. ते पयलीं क्लियर करा. ते क्लियर केले शिवाय मडगांव सुदारपा ना. आनी फुटपाथ ही मडगांव इतली क्लीन जावंक जाय सामकें लोकांक भोंवपा मेळूंक जाय तशें. कोणा गाडी दवरूंक मेळना कोणा पार्किंग करूंक नाजाल्यार पे पार्किंग करा. पार्किंगाचे मेन इशू पळय पार्किंग म्हणल्यार आतां कितली वर्सां जाली तो दिगंबर कामत CM आशिल्लो पळय तेन्ना एक म्युन्सिपालिटीचे फाटल्यान तांकां एक 3 करोडाची कितें तरी एक दिल्ले तेंच्यांनी 3 करोड तांकां हेंचे दितले. आनी ते फाटल्यान ते मागीर म्युन्सिपालिटीच्या फाटल्यान ते नुस्त्या मार्केट आशिल्लो पळय वयर थंय ते ऑलरेडी पार्किंग करता म्हणटाले. पूण पार्किंग करता म्हळ्यार तेजेर अजून कितें जालां तें आमकां अजून कांयच हें मेळना. कित्याक जर तर पार्किंग थंय केलें न्ही पार्किंगाचो इशू केलो न्ही आमगेल्या मार्केटांतली एक 50% तरी आमकां पार्किंगाक लागून हांगा गिरायकां मेळना. कित्याक आमगेली दुकानां आसा 550-600 सुमार 600 दुकानांतले आमी हाडटाक 1200 सुमार आमगेल्योच मोटरसायकली आसात आनी आमी मोटरसायकली हांगा दवरले कारणान कस्टमराक हांगा येवपाक मेळना. जो मेरेन पार्किंग म्हणा तो मेरेन आमकां हांगा कसलोच प्रश्न सुटावे जावपा ना. आतां तेंच्यांनी जर तो फाटलो जो प्रोजेक्ट घेतलो कितले वर्सां पेंडींग आसा तो घेतलो जाल्यार आमगेले कमीत कमी 50% तरी पार्किंगाक लागून मडगांवान लोक येवपाक सोदनात. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान रिपोर्टर गौरांग प्रभू मलकार्णेकार. गोमंतकाच्या चित्रकला सर्तीक विद्यार्थ्यांचो उपाट प्रतिसाद लाभलो. विद्यार्थ्यांनी मोठ्या उत्साहात हे सर्तीत वांटो घेतिल्लो. विद्यार्थ्यां मदल्या कला गुणांक वाव दिवपाच्या हेतान गोमंतक माध्यम समूह 1985 सावन हे सर्तीचे आयोजन करता. एकाच वेळार पुराय गोंयभर जावपी सगळ्यांत व्हडली चित्रकला सर्त जावन आसा. फाटल्या 39 वर्सांच्यान ही सर्त जाता. हे ह्या सर्तीचे 40वें वर्स जावन आसा. कोरोना काळातूय ऑनलायन पद्दतीन ही सर्त घेतिल्ली.
लंच टायम बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव ऐश्वर्या तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. सुबह से इतने बच्चों को कंग्रेचुलेशंस टाइप कर चुका हूं. किसी की बेस्ट कंपनी में प्लेसमेंट हो गई, किसी को बेस्ट स्कॉलरशिप मिल गई, तो किसी को बेस्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन. पारोल यूनिवर्सिटी जब से NAC A++ हुई है, स्टूडेंट्स की तो निकल पड़ी है.